नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजीन खवदळ. गिरायकां म्हणटा हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदार बरे, म्हाल बरो. हॉर्टिकल्चराचे गिरायक चल्ले. चारा घोटाळ्याचो फुडलो रिपोर्ट. हॉर्टिकल्चराच्या बावक्या कुसक्या भाज्यांचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत राजकीय पक्ष आनी आमदारांचो सरकाराचेर फोग. चेअरमॅनाक देवयात म्हण मागणी. एफडीएचेरय दुबाव. पडून उरिल्ल्यो मुणकार केशी निकालात काडपाक गोंयांत वेगळो महसूल कोर्ट घडोवपाची गरज. मंत्री फ्रांसीस डिसुजान उतर पाळचें, काँग्रेसीची मागणी. विरडी धरण प्रकरण ट्रिब्युनला मुखार गेल्ल्यान मदलो उपाय काडपाचो महाराष्ट्राचो यत्न. गोंयच्या टिमी बरोबर चर्चा. कालव्याचें काम बंद करपाची तयारी. गोंय म्हणटा धरणच बंद करात. आनी ल्हान उद्देग आनी खूब मर्यादा आसून लेगीत गोवा शिपयार्ड करता बरी कामगिरी. रक्षा मंत्रालयाचो खासा सचिवान गोवा शिपयार्डाची केली तुस्त. सारथी गस्त बोटीचे जाले जलावतरण. खबरो विस्तारान. हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत खवदळ पडलो. लोकूय आतां एक उलोवन दाखोवंक लागल्यात. सरकाराच्या सबसिडीचेर चलपी हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदारांनी म्हाल दर्जाचो. प्रेसांतय व्हडलोसो फरक ना म्हण हॉर्टिकल्चराचे गिरायक थंय चल्ले. 4 पयशे चड पडल्यार जाता. बावक्यो भाजयो नाका म्हण लोकांक बाजार लागींचो दिसता. हॉर्टिकल्चराचो म्हाल प्रेसान कमी, मात उखलूंक लोक तयार नात. गोंयच्या चारा घोटाळ्याचो फुडलो रिपोर्ट. कितलो तेंपूच जालो हॉर्टिकल्चराची भाजी मनशांनी खावपाची येना म्हूण लोक बोळ मारतात. हॉर्टिकल्चराचे गिरायक परत बाजारांनी चल्ले. बागायतदारांतली गिरायकां उलयता ते पळयल्यार हॉर्टिकल्चराचे असले भाजयेक लागून बागायतदाराचे सद्या गिरायक वाडला. गाड्यावेले गिरायक पडला. कांदे बटाट धरून चडसो माल थर्ड ग्रेडीचो. मार्केटांतले म्हारगायेचेर नियंत्रण उरचें म्हूण सवलतीचेर बरी भाजी दिवंक म्हूण हॉर्टिकल्चर घाल्ले. सद्या चल्ला भलतेच. सरकाराकडच्यान कसलीच सबसिडी घेनासतना चलपी बागायतदार आनी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेल्या भाजयेचो प्रेस पळयात. दोगांकूय चडश्यो भाज्यो येतात भायल्यान, मात दोगां मदीं चडांत चड 2-4 रुपयांचो फरक. बटाट तर हॉर्टिकल्चरा परस बागायतदारांत सवाय, वेल्यान बऱ्या दर्जाचो. हे सरकाराच्या आदारान चलपी हॉर्टिकल्चराक कित्याक जमना? दोगांचेय दर पळयात. कांदो हॉर्टिकल्चर 19, बागायतदारान 18. बटाट हॉर्टिकल्चरान 14, बागायतदारान 13. टमाट हॉर्टिकल्चरान 16, बागायतदार 20. भेंडो हॉर्टिकल्चर 12, बागायतदारान 21. कोबी हॉर्टिकल्चरान 8, बागायतदार 13. गाजर हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 20 रुपया जाल्यार बागायतदारान 23 रुपया. वांयगी हॉर्टिकल्चर 26, बागायतदारान 23. वालपापडी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 45 आनी बागायतदारान 53. मिरची हॉर्टिकल्चर 28 आनी बागायतदारान 32. भाज्यांचो हो प्रेस पळयल्यार हॉर्टिकल्चर आनी बागायतदाराच्या रेटीन व्हडलोसो फरक दिसना. हॉर्टिकल्चराच्यो बावक्यो आनी किडक्यो भाज्यो खावचे परस लोक शक्य जाता थंय 4 पयशे चड मोडून भाजयेक बागायतदार वा बाजारांत चल्ले. म्हारगाय जाली म्हूण गोंयकार कितेंय खावचो ना. तुम्ही हॉर्टिकल्चर गाड्यार केन्ना भाजी घेतल्या? घेता, पण हॉर्टिकल्चराचो प्रॉडक्ट हो परत खूब फरक आसा. कित्याक हांव टमाट बसून थंयच्या 4 दिसांनी पिड्ड्यार जाता. हांगचें तशें आसना. हो माल बरो आसता हेंचो. आनी तो रेट हॉर्टिकल्चर हांचो रेट कितें? ना, हेंचो खूब चीप आसा कंपेर्ड टू हॉर्टिकल्चर. Yeah, horticulture shops I went because compared to that also rates are comparatively less here. Quality is best here. Comparatively here Bagedar quality is the best because even if I buy chilies from the horticulture they are all mess, but here it's very clean. थंय साधारण आता कांदो 19 रुपीज म्हणटा. हॉर्टिकल्चर हे आता गव्हर्मेंटाचे हॉर्टिकल्चर भायर 20 रुपीज बरो मेळटा. भाजी सर्टन भाजी टोमॅटो हे ते बरी क्वालिटी नसता. गोंयांत परत क्वालिटी, देयर इज नो क्वालिटी. गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की सब्जी बनी है, जो हिंदुस्तान की सबसे ख़राब भाजी होगी, माने हिंदुस्तानी नहीं गोवा की समझिए,
या वो जहाँ से आती होगी सप्लायर की, जो सबसे ख़राब सब्जी होगी वो वहाँ रखी जाती है और वो ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। लोकांक बाजारा परस कमी दरान भाजयो मेळच्यो, म्हारगायेंतल्यान थाकाय मेळची म्हूण ही येवजण फाटल्या सरकारान सुरू केल्ली. बाजारांतलो प्रेस पळयल्यार हॉर्टिकल्चरान दरपत्रक व्हडलेशें हालयल्लें ना, मात भाजयांचो दर्जो साप्पूच हाल्ला. आम्ही सबसिडायज रेटान काही महत्वाची व्हेजिटेबल्स, काही महत्वाची भाज्यो ह्यो लोकांक पावोवपा खातीर एक ही स्कीम चालू केल्ली. त्या स्किमींतल्यान हॉर्टिकल्चराचे जितलेय गाडे आसात त्या गाड्याचे मार्फत आमी तांकां डिस्काउंट रेटान व्हेजिटेबल सप्लाय करपाचें परमिशन दिल्लें. समज मार्केटान 20 रुपया आसा, आमी 15 रुपयांनी दिताले. 5 रुपयाचो पळय डिफरन्स आसा तो गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तांकां फारीक करतालो हॉर्टिकल्चर सबसिडी म्हणून. हॉर्टिकल्चराच्या कारभाराक गिरायकच न्ही गाडेकारूय विटल्यात. मात महामंडळ म्हणटा जाय जाल्यार घेयात, जाय जाल्यार विकात, ना जाल्यार सोडात. हॉर्टिकल्चराचे गाडे चलोवंक लोकांचे अर्ज भरल्यात. कारभाराचेर नजर दवरूंक हॉर्टिकल्चराची यंत्रणा सापूच फेल गेल्या. लोकांक आनी गाडेकारांकूय वालिना आनी महामंडळाक परवाना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेले बावक्या आणि कुसक्या भाज्यांचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत राजकी पक्ष आणि आमदारांनी सरकाराचेर फोग काढलो. आमदाराच्या दुबावाक लागून एफडीए हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर नजर घालिना म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केलो. हॉर्टिकल्चरात हप्तेखोरी चल्ल्या म्हण राष्ट्रवादीचो आरोप. आमदार विजय म्हणटा महामंडळाच्या चेअरमॅनाक देवयात. काँग्रेस म्हणटा कुसक्या सरकाराचो कारभारूय कुसको. ही एफडीए डिपार्टमेंट जे आहा बरी क्वालिटीची भाजी येवची सोडून सब स्टँडर्ड येता जो कुसकी येता तेजेर लक्ष कित्याक दवरिना की तेंचेर खंय तरी प्रेशर आहा. कारण तो एक आमदार आहा, तो गव्हर्नमेंटान आहा. हो भाजी घोटाळो जो आहा क्रायम ब्रांचाक केस दिवपाच्या स्टिंग ऑपरेशन जे केला तेजेर तो चेअरमॅन आहा. हे गव्हर्नमेंटान तेजे चेअरमॅनशीप ताका सॅक करपाची गरज आहा. की हप्ते इतले वाडल्यात, कमिशन इतले वाडल्यात की सप्लायराक परवडना सारको ते व्हेजिटेबल दिवपाक. जी चेअरमॅन सांगता तुका जाय जाल्यार तुम्ही हे इका, instead of saying we will keep a thorough check and see who is playing mischief in between, he is maintaining that if you want you sell it or go home. From the wholesaler to the purchaser, that commission is being got by the purchaser. The purchaser is the horticulture department. Instead of saying now I will look into it, he said there is no complaint. He is still waiting for a complaint. की गोंय सरकाराची सगळी कॉर्पोरेशनां आनी सगळ्यो स्कीम ह्यो हातूंत ही एक व्हडली स्कॅमां आहात. ते भाजयेचेरूय बीजेपी सरकार पयशे करूंक लागल्या. एक भेसळ भाजी जी गोरवांक खावपाची भाजी मनशांक आनी गोंयकारांक दिवपाक लागली. आनी सरकाराक जर कितेंय जर लज आहा जाल्यार सरकारान पयलीं हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅनाक रिजायन करूंक जाय. प्रुडंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक लोकांचो आवाज जावन तुमी लोकांच्या आवाजान दोळे जावन तुमी ते लोकांचे नजरेक हाडून दिला. हे सरकाराची वृत्ती कुसलेली आसा. ते सरकार लोकांक कुसके भाजये शिवाय कांय खावोवंकूच शकना. ते सरकार लोकांक कुसकी भाजीच खावयतले. आतां भाजी जी आसा जे भाजये खातीर रस्त्यार कांदे विकत हे भोंवताले, भाजपाच्यो महिला मोर्चा मागीर भाजपाचे जे कार्यकर्ते कांदे विकताले, तांच्यांनी आज स्वताकूच प्रश्न विचारूंक जाय की बाबा आज आमी ही कुसकी भाजी खावपाची काय म्हणून. आनी जे लोकांक कडेन ते मतां मागपाक गेल्ले ते लोकांक तांच्यांनी फुडले इलेक्शनाक आपूण कितें सांगतले, बाबा कुसकी भाजी तुमकां कित्याक खावयली, हाजें उत्तर तांच्यांनी तयार दवरपाक जाय. सरकारान वेगळो खासा महसूल कोर्ट घडोवचो म्हूण काँग्रेस मागता. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायत्यो मुणकार आनी हेर संबंदीत केशी मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन पडून उरल्यात. त्यो निकालात काडपाक वेगळो महसूल कोर्ट आसप गरजेचें. मंत्री फ्रांसीस डिसुजा आनी दयानंद मांद्रेकारान विरोधी पक्षांत आसतना हे मान्य केल्ले. आतां हे आश्वासन पुराय करचें म्हूण काँग्रेसीचो रमाकांत खलप उलयलो. सरकारान किमान 2 मंत्री आसात की ज्यांच्याकडे रेव्हन्यू खातें आसा भितरल्या एकट्या कडेन आनी दुसऱ्या कडेन शेतकी खातें आसा. ह्या मंत्र्यांनी आमदार जावच्या आदीं म्हणजे फाटल्या इलेक्शनच्या आदीं विधानसभेन कितें सांगलें, कितें मागण्यो केल्यो आनी आज संदी मेळून सुद्दां आपल्योच मागण्यो ते कशे विबाडूंक लागल्यात. आमी सांगिल्लें स्पेशल कोर्ट ऑफ मामलेदार अपॉयंट करात, ताचे वयरचे एपेलेट कोर्ट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर आनी एडिशनल कलेक्टर आनी कलेक्टरचेर करात, डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर करात आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल आसत. ते कुशीक काडलें आनी सगळ्यो केसी काडल्यो आनी सिव्हील कोर्टाक दिल्यो. लाखभर तरी टेरन गोव्यान आसात पक्षांतरात
आनी हे सगळे कोर्टान केन्ना वतले? 1 वर्स गेलें, कोण वचूंक ना अजून पर्यंत. आनी तेवढेंतल्यान जमनी घेवपाचे प्रकार चालूच आसात. The third report of the Law Commission, which was submitted to the government to have a dedicated revenue hierarchy. So all these revenue hierarchies जाग्यार घालपाचे ideas तुमीच दिल्ल्यो. So BJP should walk the talk. घेऊया एक विराम.